मंगळारा मुख्यमंत्र्यान बार्देस, दिवचल आणि पेडणे तालुक्यातले हुंवारग्रस्तांक सरकारी आदाराचे चेक वाटिल्ले. बुधवारा फोंड्यां वाटले. फोंडें तालुक्यातले आमदार, मंत्री आणि बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. त्या वेळाचेर आमचे आज डेप्टी उपजिल्हाधिकारी आसा, मामलेदार आसा, एडिशनल कलेक्टर आसात त्यांच्यानी आणि सगळे पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स, बाकी सगळे ऑफिशियल्सांनी घेऊन हे सगळे जे काम त्यांच्यानी इतले फास्ट केले आसा त्याबद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. कारण सरकार हे नियोजन आणि प्रशासनाचेर आसता आणि तेन्नाच ही दोन चाकां जेन्ना बरोबर वतली तेन्नाच आमचो रथ मुखार वचपाक शकता. असोच तरेचो रथ मुखार वचपा खातीर तुमी दोतोर प्रमोद सावंताक सहकार्य करचें अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमचे कडेन मागता आणि हांव हांगा थांबता. जय हिंद, जय गो. सरकार कितें सरकार चेक काडटात, पैसे असतात, पैसे ना अशें ना. आमच्या लोकांचेच पैसे त्या मुख्यमंत्र्याची तिजोरी तेज्या हाती आसा, त्याने जाय ते दिवपाक मागीर. पण अशे तरेन मी सामान हें करपाक जाय. आनी आयज तुमी हे फावटी म्हाका टायमाक मेळ्ळे, बरें जालें. आनी दुसरे कडेन हेकाय घराकय बी. पूण आनीकय लोक कोणी आसा दिवपी बी, खूब लोकांनी खूब पयशे आसा पण इले दिता अशें बी आसा. म्हणजे ते तेणी चड दिवचे अशें हांव मागता. म्हणजे हांगा कोण आसल्यार तेणी विचार करचे म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याचे कोणी स्टेप घेतले. तेजे वांगडी गोविंद मंत्री हेणी स्टेप बेगीन घेतले, कॅबिनेट डिसिजन घेतले, बेगीन दिवपाचे केले. हांव तेंचे तुमचे वतीन तेंचे आभारी आसा. तांकां देव बरें कर म्हणटा. सतत पयशे मेळटाले पण ताका मेळपाक केन्ना केन्ना 6 म्हयने वयताले, एकदां 1 वर्स वयताले. आणि केन्ना तरी कलेक्टर किंवा तलाठी तो चेक घेवन तो 2-2.5 हजाराचो चेक व्हरून दिताले. म्हाका याद आसा फाटले फावटी हांव आमदार आसतना एक 2 हजाराचो चेक मेळ्ळो. तो घेवन म्हाज्या घरा कडेन येयलो आनी सांगप की हो चेक तुकाच दवर म्हणपा लागलो. हो 2 हजाराचो चेक कोणाक जाय काय म्हणपा लागलो. आफ्टर ऑल ताका कितें तरी कायदे आसा, त्या कायद्याच्या बंधना सकयल त्या कलेक्टराक तिकीट दिवपाची पावर आसा म्हणून तेणी तो तिक्याचोच चेक काडलो. तो ताज्या वयरूय चेक काडूंक शकना. शेवटी हे फावटी आमी त्या खातीर 2 हजाराचो चेक दित जाल्यार कोणाक वायट दिसतलें, साहजीक आसा. आमकां खबर आहा तेज्यानुसार तेजी जी लॉस जाला हो कदाचित एक 10-12 हजाराचो जाला आसतलो. पण आमच्या पॅरामिटरान बसता आसतना तो 2-2.5 हजाराचोच बसता. पण हे फावटी आमी एक डिसिजन घेतलें, मिनिमम चेक जो आसा हो 10 हजाराचो तरी दिवचो. म्हणजे बारीक जरी लॉस जाला आसत जाल्यार ताका एक 10 हजाराचो चेक मेळचो. 21 दिसा फाटीं आयिल्ल्या उटंगार आनी हुंवारांत लुकसाण सादारण 10 कोटींचे. सरकारान वेगवेगळ्या फंडांतल्यान 1.5 कोटीचो आदार जमयला. तातूंतय अजून फक्त घरां मोडिल्ल्यांकूच आदार. शेतां भाटां, गोरवां गेल्ल्या शेतकारांच्या हातार अजून तरी कांयच पडिल्लें ना. केंद्रानूय अजून गोंयाक आदार दिवपा विशीं ब्र काडिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.